इश्यू म्हणटा तो गॅस सिलिंडर. गॅस सिलिंडरा खातीर टुरिजम ठप्प पडपाचें आहा आनी ताजेर जर आमी कॉलिंग अटेन्शन मूव केलें फाल्यां जाल्यार इट वील नॉट बी आउट ऑफ प्लेस. कित्याक इट इज समथींग वीच इज ऑफ ग्रेव इम्पॉर्टन्स बिकॉज टुरिजम इज द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. मुंबईन 50% वयर म्हणजे आज 75% आसतले इटरीज सगळे बंद जाले. मुंबई ते जातले जाल्यार हांगाय ते जालाच आसतले. ही परिस्थिती आहा. इंडक्शन इटसेल्फ इज आउट ऑफ स्टॉक. तूं चॅक कर, ब्लिंकिटाचेर वच, एमेझॉनाचेर वच, इंडक्शन मेळना. सो हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ की सरकार आज चलयता, मोदी नेतन्याहूक मेळपाक येवन दुसरे दिसा वॉर स्टार्ट. सो ही हॅज टू प्रिपेर हिमसेल्फ. आतां एक नवें उत्तर ते दिवंक शकता की इरानान आज हॉर्मुझ स्ट्रेटांतल्यान 2 ऑयल टँकर आमचे सोडले, वीच इज एक आमकां बरें आसा. आतां तुमी गॅस हाडा, सरकार तुमी चलयता. इट्स युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दॅट पीपल आर नॉट इनकन्विनियन्स्ड. दॅट इज द लॉ ऑफ द लँड. सो देरफॉर इट्स अवर जॉब टू ड्रॉ द अटेन्शन ऑफ द गव्हर्मेंट टू एन ऑनगोईंग इश्यू. ऑनगोईंग इश्यू इन गोवा आज सगळ्यान प्रेसिंग इश्यूज म्हणटा एक देर इज कंप्लीट शॉर्टेज ऑफ कमर्शियल एज वेल एज डोमेस्टीक सिलिंडर्स. एंड सेकंड देर इज पॅनीक. आनी दुसरें म्हणटा तें उदक. गरमी सुरवात जाल्या. मार्चच्या तो मिड मार्च पासून आमी पावूंक ना. एप्रील आनी मे आहा आनी उदकाची टंचाई जावपाक लागली. सगळ्या तालुक्यांनी ऑन एन एवरेज 4 ते 6 वरां उदक मेळटा, ताजे वयर मेळत ना. थोड्या गांवांनी 2 दिसान एकदां मेळटा. ही परिस्थिती आहा. ह्या परिस्थितीक आमी टॅकल करपा खातीर वर्सांची वर्सां हे प्रश्न काडटात. 2019 आतां येना जाल्यार 2019 मुखेलमंत्र्यान बजेटान सांगिल्लें 2019 हांव बरो पयस वता. आतां आमी कितें आहा 26 7 वर्सां पयलीं माय गव्हर्मेंट वील एन्श्युअर दॅट ऑल द अबव प्रोजेक्ट्स आनी प्रोजेक्ट्स दिल्ले वील बी कंप्लिटेड बिफोर 2025. आतां आमी कितें आहा 2026 म्हणून हांव मुद्दाम वाचून दाखयता. वीच वील एनेबल अस टू मूव फॉरवर्ड एंड मेक headway to achieve water summit of 24/7 water supply to all in Goa with no discrimination to rural and urban areas. आज जर पळयलें जाल्यार पेडण्या 3 वरां येतात, तिसवाडी 3 ते 4 वरां, पोंडा 4 वरां, बार्देस 6 वरां, सालिगांव सांगोळडा 2 वरां ऑन ऑल्टरनेट डेज, सत्तरी 3 ते 4 वरां, सालसेत 6 वरां, केपें 4 वरां, धारबांदोड्या 2 ते 4 वरां, काणकोण 3 ते 4 वरां. ही आयचे दिसाची परिस्थिती आहा. सो उदकाची टंचाई ऑलरेडी गोंयकारांक लागली. गोंयकार सफर करतात, फेस करूंक लागले. आनी फुडें एप्रील आहा, मार्च सोंपपाचो आहा, एप्रील आहा आनी मे आहा. ह्या परिस्थितीन म्हाका दिसता सरकारान सामके इमर्जन्सी मेजर्स कितें ते दाखोवचे पडटा. फेल जाल्लो कंप्लीट फेल जाला. 2019 हांवें तुका बजेट स्पिचीचेर ताजें वाचून दाखयलें. आतां 7 वर्सां जालीं आनी 2025 सगळे प्रोजेक्ट ते कंप्लीट जावपाचे आहेत. कांय कंप्लीट जावंक ना. आतां थोडेच कितें उरला ताजेर ते करतात. एलपीजीचे कशें स्टॉक एलपीजी नाच मरे. खंय आहा स्टॉक? मुख्यमंत्र्यान म्हटलेले 15 दीस. तो म्हणटा तो ओगीच सांगता न्ही. तुमची वचान पळोवया मरे, तुमकां मेळटा जाल्यार पळोवया. सरकारान 60 रुपया वाडयले तांकां मेळटा म्हणटात. ना कांय मेळना. सगळे ब्लॅकान विकतात. सगळं पॅनीक जालें. पॅनीक म्हळ्यार कितें? इंडक्शन हे पसून मेळना तुका. कित्याक इट्स बिकॉज ऑफ पॅनीक. मेळची ना म्हणून लोक आबूज जाता. सरकार 60 रुपया वाडयल्या पळय ते सरकार कमी करूंक शकता. पळय वाडोवपाचें दुसरें सप्लाय. प्रायस रायज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सप्लाय. सप्लाय कमी जाल्या हॉर्मुझ स्ट्रेट बंद जाल्या म्हणून क्रूड वाडला. आनी इरानान सांगलां की ईद जर तांचें जालें आनी तें जर हें सोंपना जाल्यार $200 ब्रँड म्हळ्यार $58 ब्रँड आशिल्लें बिफोर द वॉर ते $200 जातलें. म्हळ्यार म्हारगाय भरमसाट जातली. हें बजेट फोगाक वतलें. हो जो बोमाडो आहा तो वयर पावचो ना, तो पयलोच फुट्टलो.